म्हापशे पालिकेन पाळीव सुन्यांचेर आता नोंदणी शुल्क आकारपाचे थारायला। बुधवारा जाल्ले पालिकेचे सर्वसाधारण बसकेत हे विशीं प्रस्ताव मांडून तो मंजूर करून घेतलो। ताका लागून आता सुणे पोसप्यांक नोंदणी शुल्क म्हणून पालिकेक 500 रुपया फारीक करचे पडटले। ह्या थारावाक कांय नगरसेवकांनी विरोध करीत टिकाय केली। सुण्यांक खातीर नोंदणी शुल्क म्हळ्यार सामान्य नागरिकांचेर लादिल्ले अनावश्यक अर्थीक वजे अशें तांचें म्हणणें। रजिस्ट्रेशन जे आसा रजिस्ट्रेशन तेका टॅक्स बसून रजिस्ट्रेशन करपाचें काय जाता तुम्ही डिसाइड करा तेका टॅक्स कितलो घेवचो तो पण आमकां तसो रेट आसा टॅक्स 500 तो चार्ज कर आनी करचे आमी आनी तेका कंपल्सरी ते वॅक्सीन तांकां घेवपाची एक सर्टिफिकेट घेवन तेन्नाच ताजी पयशे चार्ज करना। Don't you think it will increase? मागीर आमच्या चेअरपर्सनान आणि जो कोण रजिस्ट्रेशन करता पळय ते कुत्र्याच्या आयडेंटिफिकेशनाक आपणें वचप। Yes. कित्याक हो स्टडी केल्या शिवाय हांव म्हणिना, हांव म्हणटा रिजनेबल लायात आनी कितें कॉस्ट तो पयली हे करप न्हू, पयली फायंड आउट करा की आमकां कितलो कॉस्ट पडटलो। पण हो ब्रेकअप आमी नॉर्मली टॅक्स कशें असेसमेंट कशें जाता, समज 1000 घरां आसा ह्या हितून आनी आमकां समज कॉस्ट पडटा 1 कोटी जाल्यार आमी ते डिस्ट्रीब्यूट करता इतल्या घरांक। हांगा तांकां खबरूच ना कितले एनिमल्स आसा ते खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।